Even if you have a lot of money, if you don't have passion, business will not be successful. Some people have grown up with this. Both of us have not grown up with this. Overall, farmeraची cost is not just input cost, it is also his living cost. आयनॉक्सान वचून 300 रुपया पॉपकॉर्नाक मोडटा जाल्यार यू हॅव टू स्पेंड इट ऑन द फार्मर ऑल्सो. गीर गाईचे दूध आसा किंवा खंयच्याय देशी गाईचे दूध जे आसा दॅट इज ऑलवेज न्यूट्रिशियस. ही इज अ ट्रेंड इंजिनियर आणि ते आपण सोडले म्हणून ते नॉलेज आसता न्ही, यू हॅव टू यूज इट. सगळ्याच गोष्टी सरकारान करपाचे जाल्यार तुमी धंदो कित्याक करता? नमस्कार आणि येवकार तुमकां गोवा कनेक्टच्या वायट रेवल्युशन ह्या सिरिजान आमी फोकस करता इनोवेशन्स, मोर इम्पॉर्टंटली यंग एंटरप्रिन्युअरशीप आणि फ्युचर ऑफ डेअरी फार्मिंग. आयज आमी आसा मलीक गौशाला हांगासर पेडण्यान. आमच्या बरोबर आसा चैतन्य आणि सावनी. फर्स्ट ऑफ ऑल थँक यू व्हेरी मच. इट्स इंडीड अ प्लेजर to be in this space and to understand a lot about dairy farming. Chaitanya, Sauni, we know your background. You know, archaeology is your forte. His background happens to be engineering. It's quite a different combination की तुम्ही दोघे जण सध्या माझ्या वांगडा हांगासर ह्या कार्यक्रमान आसा where we speak on dairy farming. Was it passion or was it business? म्हाका खरें सांग. To be very frank, it is both combined, passion as well as business. Finally, I feel that if you want to do business of anything, the passion has to drive you. Without passion, even if you have a lot of money, if you don't have passion, business will not be successful. So that is why I feel it is a mix of both business as well as passion. When we started in 2016, it is that what has fueled us, and we have come so far over the last 8 years now. Yes. Okay. तू ताजी वायफ घरकान्निंगा मुद्दम विचारता, यू नो, ही हॅज अ इंजिनियरींग बॅकग्राऊंड, ही स्टॉप्ड ही इज फूल टायम इन टू दीस गौशाला अँड यू हॅव अ फार्म ऑफ युअर्स, ते तो मॅनेज करता. यू हॅव अ कायंड ऑफ अ सटल करियर स्टील. ओके. आम्ही बीन आयकता, यू नो, मल्टिपल सोर्स ऑफ इनकम ताजो फूल सोर्स ऑफ इनकम इज फार्मिंग. इज इट वायबल टुडे? यू हॅव फूल कॉन्फिडन्स इन हिम? Yeah. So, you know what happens is, we say if we look at farming as your part-time or as a hobby, and you have something else as your full-time business. Suppose like he's working as a full-time corporate something or a software engineer, आणि शेनवार आयतार फार्मिंग करतलो. Farming is a 24/7 business. म्हणजे I have seen for last 2 years that I'm here, केन्ना केन्ना भुरग्यांक कशें माणयेर घेवन वखद दिवचें पडटा तशें ताका गाईक दिवचें पडलां. म्हणजे डिलिव्हरी करतना केन्ना केन्ना स्वता रावचें पडलां. यू कांट आनी वीथ एनी अदर सेटअप लायक सॉफ्टवेअर ऑर समथींग यू कॅन लॉग आउट फॉर टायम बींग. आयज म्हज्यान जायना, हांव लॉग आउट करता. हियर यू कांट डू दॅट. बट टू मेक इट वायबल, बिकॉज for some people have grown up with this. Both of us have not grown up with this. We've had plantations which are like summertime plantations, you know, like mangoes, jackfruits. ते तितले केले, एन्जॉय केले, आज्यान लायले, आमी फक्त खाले, एन्जॉय केले. बट बोथ ऑफ अस टू गेट इन टू दिस इट वॉज फूल टाईम ॲज अ थिंग. म्हणजे फर्स्ट टाईम इट्स अ फर्स्ट जनरेशन फार्म. बट देन आफ्टरवर्ड समटाईम्स इट हॅपन्स की कित्याक करता आमी हें, यू नो, आवर कलिग्स or our friends of our age are enjoying, they are going somewhere else. So what we have done is, this is his full time, so it has to be done with that kind of you know, look at it. So if you want to make it full time, you have to also make it profitable. So you are on the drive, you are on the run. I want to make this much of profit because I have to spend, I have to go on a holiday. So how do you do it? Then that starts giving you innovation. See, we have a dairy, we have started doing it. If you see the gaushala, I'll show you as you know, we see the whole farm. We've tried to make, using farming, how we can get multiple source of income only using the farm. Fantastic. So not only for us, but I think we are impacting at least 50 people in the village. Oh, Directly or indirectly. nice. And that is not only helping their house but even us, and to make this as a completely sustainable. So Chaitanya keeps saying one thing, you know, like first you work on system, then the system will work for you. See, last 2 years we have been very busy here. You know, we've not gone on any holiday or anything. But I think after 1 year, when things get you know, stable, it will run on its own as compared to other business.
You know, it's not like if we had considered this as a weekend farming, it would have never been successful. And we would have thought after a while, hatlan kai sutna ban koriya. Because this is full time, every other door is closed, you have do or die option. So you have to run more or think more and how to make this sustainable and more profitable. Chaitanya, there is a saying, when going gets tough, the tough gets going. तुका आता ऑलमोस्ट कितकी वर्सां जाली ह्या व्यवसायान तूं आसा फुल टायम? Almost 8 years now. Since 2016 June. 2016 तुका 8 वर्सां जाल्या. इफ आय वॉन्ट टू आस्क यू वॉट इज द स्केल ऑफ ऑपरेशन, म्हणजे आउटपुट तुजे कितके आसा, कितक्यो गायी आसा? आय जस्ट वॉन्ट टू अंडरस्टँड द स्केल ऑफ ऑपरेशन्स. ओके सो आमच्याकडे आत्ता हांगा सादारण 25 एक गायी आसात ल्हान मोठ्यो मेळून आणि तेतून कशें आसा आमी स्टार्ट केल्ले दॅट टायम इन 2016 वी हॅड ओनली 3 cows अँड आवर मिल्क आउटपूट वॉज हार्डली 15 liters पर डे. सो दॅट टायम वी स्टार्टेड विथ होम डिलिव्हरी सिस्टम. पयलीं आमी डेअरीक दूध घालताले बट देन वी फाउंड दॅट इट इज नॉट फिजिबल अँड नॉट वायबल एट ऑल. सो वी स्टार्टेड विथ अ होम डिलिव्हरी सिस्टम वेरीन वी started delivering to our friends and customers in Mapsa, Parwari and Panji. And then slowly we started growing from there. We realized की अनेक लोकांक हे देशी गाईचे दूध जे आसा तांकां खरीच गरज आसा आणि they want that pure milk. So from there the journey has grown and we have today we are handling almost 100 liters milk per day and तेच आमचे सगळे हांगच्यान प्रोडक्शन जाता. प्लस आमी 1-2-3 सॅटेलायट फार्मर्सय डेव्हलप केल्ले आसात. सो तांच्या कडल्यानय आमी थोडे मिल्क प्रोक्युअर करता आणि अशा पद्दतीन आमी सगळे आमचे आसा ते ऑपरेशन्स मॅनेज करता. सो एवरी मॉर्निंग आमची गाडी जी आसा ती 3 हांगच्यान भायर सरता अर्ली मॉर्निंग एट 3 o'clock. 4 आमची सगळ्यान पयली डिलिव्हरी जी आसा ती म्हापशा पडटा आणि थंयच्यान मागीर ऑल द वे अप टू कदंबा प्लॅटो मेरेन आमची गाडी वता. कदंबा प्लॅटो आनी त्या सायडीन आल्दियादी गोवा मेरेन ती सकाळी 8:30-9 मेरेन थंयचे डिलिव्हरी सोंपतात आमच्यो. सो अशा पद्दतीन आमची फूल सेटिंग केल्लें आसा आमी. ओके हे इंटरेस्टिंगली यू सेड सॅटेलायट फार्मिंग. सॅटेलायट तुवें सावनीन म्हटलें की यू आर इम्पॅक्टिंग पीपल अरावंड इट्स लायक कम्युनिटी बिल्डींग कशें. हे सॅटेलायट फार्मिंगा बद्दल मातशें म्हाका सांगचें बिकॉज दीस इज समथींग इट्स अ न्यू कॉन्सेप्ट दॅट आय एम लिसनिंग टू. सो आमचे कशें आसा न्ही वी बिलीव दॅट वॉट एवर एज अ एंटरप्रेन्युअर्स वॉट वी आर डुईंग इट इज नॉट लिमिटेड टू जस्ट आवर सेल्स. इट शूड ऑल्सो क्रिएट अ सोशल इम्पॅक्ट इन द विलेज अँड अराउंड द विलेज ऑल्सो. सो वॉट वी हॅव डन इज वी हॅव डेव्हलप्ड सॅटेलायट फार्मर्स म्हणजे कितें जे यंग भुरगे आसात हू आर इन 25 to 35-40 ह्या एजींतले दोज हू डू नॉट हॅव एनी अदर सोर्सीस ऑफ इनकम बट दे आर कमिंग फ्रॉम एग्रीकल्चर बॅकग्राऊंड. तांकां आमी ऑप्शन दिलें की कितें की तुम्ही आमच्या कडल्यान गायी घेयात. ओके सो वी आर प्रोवायडींग देम विथ द गीर कावज प्युअर गीर कावज. सो एक तर स्वता आमच्या गोशाळेंतल्यान हाडटा नाल्यार भायल्यान प्रोक्युअर करून दिता. सो तांकां आमी गायी हाडून दिले की तांकां फूल वेटरनरी सर्वीस जी आसा ती सुद्दां आमी प्रोवायड करता. ओके म्हजो स्वताचो हांगा प्रायवेट वेटरनरियन आसा. ही टेक्स केअर ऑफ अवर कावज एज वेल एज ही टेक्स केअर ऑफ देअर कावज. ओके तांचे कितें आसत जाल्यार तांकां वचून तो एटेंड करता. आणि हें इतलेंच जालें फक्त गायी दिल्यो हांगा आमची जबाबदारी सोंपना. वी ऑल्सो बाय बॅक द मिल्क फ्रॉम देम. ओके सो जर डेअरी तांच्या कडल्यान 25 ते 30 रुपया फक्त रेट डेअरीचो आसा जाल्यार वी आर बायींग बॅक द मिल्क एट 65 to 70 rupees पर लिटर. ओके सो इतले आमी तांकां म्हणजे ऑलमोस्ट डबल मोर दॅन डबल आमी रेट तांकां दिता आणि तांच्या कडल्यान सगळें दूध आमी जें आसा तें बाय बॅक करता. सो तांकां बिकॉज ऑफ अस तांची सुद्दां घरां चलतात. सो अशें आमी सादारण सगळे मेळून 4 ते 5 फार्मर्स अशे डेव्हलप केल्ले आसात. आत्तां 3 जाण एक्टीव आसात. म्हणजे कशें आसता गायी वितात तेन्ना दूध चालू जाता बंद जाता सो तशें. सो आतां पावस सुरू जालो की सादारण 5 ते 6 जाण आमकां दूध घालपाक स्टार्ट करतली तशें. सावनी आमी उलयतना बरेंचदा म्हणटा की आमी ऑर्गेनीक फार्मींग म्हणटा आमी. आमकां खबर आसा शेतान वर्मी कंपोस्ट घाल किंवा शेण घाल आनी तातूंतल्यान सो यू डोंट यूज कॅमिकल्स एज सच. ऑर्गेनीक फार्मींग जेन्ना आमी डेअरी फार्मिंगान म्हणटा हाऊ इज इट डिफरंट ऑर वॉट इज द USP जस्ट फॉर माय व्ह्युअर्स टू अंडरस्टँड. पयलीं जेन्ना आमचे हे चलताली पळय आतां फार्मसी इतले कडेन आयला. 100 years बॅक देर वॉज नो फार्मसी. आमची आजी जे कितें आसा तातूंतच तांचें बरें चल म्हणजे दे वर मच फिट अँड फायन एक्चुली विथ द. सो वॉट वी आर कन्सिडरींग इज फार्मिंग वॉज ऑल्सो लायक दॅट. एवरीथींग इकोसिस्टम आमचें कशें जालां इट वॉज अ सर्कल. ह्युमन वॉज वन पार्ट ऑफ इट. आमकां स्कुलान कितें शिकयलें इट्स अ ट्रायंगल अँड ह्युमन इज ऑन टॉप ऑफ इट. So that is where things started going wrong and humans started thinking I am more powerful than nature. आणि हांव सांगता ते तूं पॅकेट घे ते घाल तुका बरे प्रोडक्ट्स येतले. तूं 4 वर्सां प्रोडक्ट घालता 5व्या वर्सा तुजे प्रोडक्ट्सूच कांय येना. कॅमिकलान सगळी वाट लायली. मागीर तो म्हणटा म्हजें आतां पॅकेट 2 घे हो प्रोडक्ट हे करपाक.
सो जेन्ना आमची आजी किंवा ताच्या पयलीं जे लोक शेत करताले तांच्याकडे हे कांयच फर्टिलायझर नाशिल्ले. हाव आर दे डुईंग गुड क्वॉलिटी प्रॉडक्ट्स? सो इट वॉज ओन्ली बिकॉज ऑफ इंटिग्रेटेड, की तुजी जर गाय आसा ते गायचें शेण तुमी मातयेन घालता. आतां हांगा जी जमीन पळयता न्ही तूं, हांगा आमी फॉडर लायला गायी खातीर, हिरवो चारो मेळना, आनी पॅरलल आमच्या गोशाळेच्या सायडीक पळय इट्स ऑल बॅरन, आनी हांगा तुका सगळें ग्रीन दिसता. एज हांगा पावस पडूना फाटले 8 दीस, पूण इट लुक्स लायक इट इज रेन्ड. इट इज बिकॉज आमी फक्त 1.5 वर्सां, आय विल शो यू सम पिक्चर्स ऑफ दीस प्लेस बिफोर वी स्टार्टेड द काव शेड हियर. हांगा खडी डंप करताले and the fertility of this place was zero. It was dead, and only with cow dung, good quality cow dung and good quality cow urine, we have regained the fertility. Same with our farm. So there also we have only dumped cow dung, cow urine, that is in pure form. Then we make our own jivamrut. There are a lot of things that fertilizers in using Ayurvedic recipes that we make. So this is what happens is it's an integrated. नाजाल्यार आतां जावपाक कितें लागला, गाय म्हाका दूध दिता. What we look at is only profit. गाय दूध दिवपाचें बंद जाली, म्हाका प्रॉफिट ना, काड तिका स्लॉटरान धाड. बैल आसा तो ताचें कांय काम ना, स्लॉटरान धाड. बिकॉज वॉट ह्युमन्स हॅव स्टार्टेड, प्रॉफिट मेळटा दवर, नाजाल्यार it's like we've started looking at it as things. Na zala bhar kad. That mentality has started affecting. Initially it was everything was related. Now with our cows, even if we have some cows who are not giving milk, like we have the first cow that he had bought. So ती अजून आसा, ती आता दूध दिना, ती जाणटी जाला. We don't do that with our parents or grandparents, right? Same thing with our animals. If म्हज्या घरान कुत्रो आशिल्लो, जाणटो आशिल्लो, हांव ताका भायर काडना. It's the same thing, like that was the traditional way approach of looking at the farm. So what we have kept is the traditional way but in modern setup. So the gaicha shen is still used because we are not putting any other fertilizers. So for the farmer, our cost for fertilizer is zero. So तुम्ही जर ना बैल दिता आणि फर्टिलायझर हाडटा, तुका थंय कॉस्ट पडलो आणि तुवें म्हणजे इट इज देन डजंट मॅच. I feel तितून कशें आसा न्ही, there is a problem with the entire setup and understanding of agriculture. कितें जालां, तुवें जर पळयलें जाल्यार डेरी फार्मर इज कन्सिडर्ड सेपरेट आनी एग्रीकल्चर फार्मर जो आसा इज कंप्लीट सेपरेट. इट इज नॉट लायक दॅट. फार्मर इज अ इंटिग्रेटेड फार्मिंग, कळ्ळें. इट हॅज टू बी होलसम, कळ्ळें. यू कॅनॉट सेपरेट डेरी अँड यू कॅनॉट सेपरेट द फार्म आउट ऑफ इट. सो आतां सिंपल सांगपाक गेल्यार कितें, हांचे जे आमचे वेस्ट आसा, शेण आसा, दॅट इज अ इनपूट फॉर द फार्म. थंयचे जे वेस्ट आसा, म्हणजे आमी तण काडटा किंवा गवत आसता भायर सरता, दॅट इज अ इनपूट हियर. सो इट इज अ सायकल, कळ्ळें न्ही. सॅडली कितें जालां, हे दोन गोश्टी सेपरेट केल्ल्या कारणान थंयचो आउटपूट थंय वेस्ट जाता, हांगचो आउटपूट हांगा वेस्ट जाता, अशें जाल्लें आसा. सो हियर एक्झॅक्टली, सो हियर इज द प्रॉब्लेम. सो आमचे, सो आवर युनिकनेस इज दॅट वी हॅव द गौशाला एज वेल एज द फार्म वीच इज वर्किंग टुगेदर अँड इन कोऑर्डिनेशन. सो हांच्यान जे शेण तयार जाता सगळें थंय वता. सो हाच्या खातीर आमची ओवरऑल इनपूट कॉस्ट जी आसा न्ही, हांगा फिडींग कॉस्ट आसत किंवा थंय जे फर्टिलायझर कॉस्ट आसत, दोन्ही डावन जाता अँड ओवरऑल द फार्मर इज प्रॉफिटेबल. अनदर एस्पेक्ट आय विल टेल यू इज ऑफ द बायोगॅस. आतां आमच्या कडेन हांगा बायोगॅस लायल्लो आसा आमी. सो ओवरऑल फार्मराची कॉस्ट इज नॉट जस्ट इनपूट कॉस्ट, इज ऑल्सो हीज लिव्हिंग कॉस्ट, कळ्ळें न्ही. जेन्ना बायोगॅसाची आमी गॅस यूज करता, आमच्या हांगा स्टाफा खातीर आमी यूज करता, तांकां सादारण आमकां नाल्यार भायल्यान सिलिंडर किंवा आजून कितें दिवचो पडपाचो तांकां. तो ऑलमोस्ट म्हणजे 2,000 रुपया म्हयन्याक सेव जाता, वीच इज नियरली 24,000 पर इयर सेविंग, कळ्ळें न्ही. बाय प्रोडक्टांतल्यान तयार जाता. एक्झॅक्टली. सो म्हजी कॉस्ट थंयच देंवता न्ही. सो दॅट इज वॉट इज गिविंग अस प्रॉफिट्स. ऑल्सो थंय आतां फार्म आसा, थंय जी भाजी आसा, सो जेन्ना गायी नासता तेन्ना कितें जाता की भाजी काडली ती मागीर म्हणजे कंपोस्टाक घाली. सो ती जेन्ना भाजी काडली, उरले सकट जे सगळे भाजयेची झाडां आसात ती आमी हांगा हाडटा आनी तांकां फॉडर म्हणून घालता. Also, when I'm saying cow dung, you are in brackets, terms and conditions applies. The cow dung has to be a good. It's like our human hair. Our urine also changes as per what we eat, right? So if we eat junk, our urine and our byproducts also not good. Same with them. जर cows तांकां फॉडर मेळना बिकॉज त्या फार्मरा कडेन फक्त गायी आसा, फार्म ना. ती भायर वता, भायर कितें खाता, प्लास्टीक. सो देर आर केसीस लायक खंयच्या गायींतल्यान किलोनी प्लास्टीक भायर काडिल्लें आसा. So जर ते प्लास्टिक खाता, cow dung will also have plastic. So if you put that cow dung to your garden, it is not going to help. So it's a full वी आर स्पीकिंग अबाउट प्रॉफिट अँड लॉस. प्रॉफिट म्हटलं की आम्ही बरेचदा म्हणतो की आम्ही लहानपणापासून तरी ऐकत येयला, शिकत आयला की जर्सी गाय. ओके, तुवें उदक मेन्शन केलें की यू हॅव गीर व्हरायटी ऑफ कावज. वॉट इज द डिफरन्स आणि वाय डीड यू चूज टू हॅव गीर कावज?
ओके सो सगळ्यान बेसिकली जो डिफरन्स आसा जर्सी कावज ज्यो आसात न्ही दीज वेर ब्रॉट इन टू इंडिया ड्युरींग द व्हायट रेवल्युशन ओके आणि ज्यो आमच्यो गीर गायी आसात गीर कावज आसात दे हॅव बीन हियर फॉर जनरेशन्स ओके कितलेशीच जनरेशन्स आमच्या कडेन ह्यो गीर गायी आमच्या कडेन चलत आयिल्ल्यो आसात सो ह्यो आमच्यो देशी गायी आसात इफ यू गो टू सी बायोलॉजिकली ऑल्सो न्ही दीज आर कॉल्ड बॉस इंडिकस आमी ते फॅमिली स्पिसीज जिनस बी काडटा न्ही एनिमल किंगडमान दीज आर कॉल्ड बॉस इंडिकस अँड दोज आर कॉल्ड बॉस टॉरस सो दीज आर टू डिफरंट थिंग्स कळ्ळें न्ही इवन बायोलॉजी आयडेंटिफायज एज टू डिफरंट थिंग्स सो हाचें दूद जें आसा तें बॉस इंडिकसाचें दूद आमी पिड्यान पिड्या आमी पीत आयिल्ले आसात आनी इंडियन्स हॅव बीन व्हेरी स्मार्ट अँड यू नो आउट परफॉर्मिंग पीपल फॉर सो लॉंग बट जर्सी काव जे आसा ते आत्तां ड्युरींग व्हायट रेवल्युशन इंट्रोड्यूस जाल्या टू बूस्ट द मिल्क प्रोडक्शन ऑफ द कंट्री बट देर इज ऑलवेज अ क्वेश्चन अँड देर इज अ लॉट ऑफ डिबेट ऑल्सो दॅट क्वॉलिटी आनी क्वॉन्टिटी हाचेर कॉम्प्रोमायज जाल्ले आसा खंय तरी हें जावन सो आमी कितें करता आमी म्हणटा की आमी देशी ज्यो गायी आसात गीर गायी आसात तांचे आमी हांगा ब्रिडींग करता प्रमोशन करता ताचें रेरींग करता सो आमच्या कडेन सादारण ज्यो 25 एक गीर गायी आसात तांचे सगळें आमी दूद जें आसा तें प्रोडक्शन हांगा करता हेतून सगळ्यान व्हडली जी पेक्युलियर तुमकां जर कॅरेक्टरिस्टीक जर तुमी पळयली जाल्यार तांचे जे वशिंड आसता किंवा आमी हंप म्हणटात दॅट इज द मेन पार्ट ऑफ एनी देसी काव ओके देसी गायीन कितें आसता वशिंड जे आसा इट इज सेड इवन एन्शंट स्क्रिप्चर्स कॉल इट की इट इज लायक अ एंटेना बेसिकली ओके सो त्या एंटेनांतल्यान सूर्य प्रकाश जो आसा तो सगळो रिसीव जाता आमी कितें बायोलॉजीन कितें म्हणटा आयचे सायन्स आमकां कितें म्हणटा द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ इज सन बरोबर थंयच्यान जे सुरू जाता थंयच्यान जी एनर्जी तयार जाता ती मागीर वेगवेगळ्या फॉर्मान आमकां हांगा मेळटा तेतूंतलेच हायड्रो इलेक्ट्रीक म्हणजे उदक बाश्पीभवन जाता परत सकयल येता हे सगळें तेचेर चलता सुर्याचेर चलता इवन इन अवर केस आमकां जर विटॅमीन डी कमी जालें जाल्यार आमी म्हणटा वतान बसा डॉक्टर सांगता वतान बसा म्हणजे कितें स्कीन आमची जी आसा ती विटॅमीन डी एब्जॉर्ब करता तशेंच जे हंप आसता गायीचे देशी गायीचे तेतूंतल्यान सगळे जे विटॅमिन्स असतात किंवा सुर्याचे जे कितें न्युट्रियंट्स असतात ते सगळे रिसीव जाता आणि त्या हंपांतल्यान अशें म्हटलें वता की एक जी सूर्य केतू नाडी आसा ती नाडी जी आसा ती डायरेक्ट गायीच्या कासेन वता और गायीचे जे अडर असता तेतून वता आणि अडरांतल्यान आमकां दूध मेळटा सो इनडायरेक्टली इट इज लायक वॉट एवर इट इज एक्सेप्टेड from the sunlight is transferred into the milk so this is why we say that गीर गायीचे दूध आसा किंवा खंयच्याय देशी गायीचे दूध जे आसा that is always nutritious because it is directly getting the nutrients from the sun. Correct. Okay, Savani, you work very closely with Chaitanya. आवर्जून विचारतलो की चॅलेंजीस कितें फेस करता तुमी डे टू डे अफेर्स आन वेदर इट इज मॅन पॉवर म्हणा टेक्नॉलॉजी हांव पळयता की युजली ते सकिंग आसता म्हणजे दूध काडपाचें जे एक मशीन येता ते बी आसता बट आय डोंट सी दॅट हियर इन युअर फार्म सो वॉट आर द चॅलेंजीस बेसिकली दॅट यू फेस with respect to operations? With the dairy, I'm more involved into the agro-tourism and the agro-farm that we have. But with dairy, I have seen that, and with many others also who are other dairy farmers, it's a 24/7 job. म्हणजे गाईक जर तूं ते टायम जो कॅलेंडर तिचो बसला टायम टू टायम तोच तसो जावपाक जाय 5 तुका तेका सोडटा आमी आतां ह्या गाईक आमकां 2दा भायर चरपाक सोडटात सकाळी आणि सांजचे ते एक 5 ते 5:15च्या मदीं जर सोडूं ना जाल्यार ती आड्डपाक स्टार्ट करता दॅट क्लॉक इज फिक्स्ड इवन द क्लॉक ऑफ दे आर मिल्किंग वी डू हँड मिल्किंग ऑफ द कावज सो तातूंत सुद्दां परत हात चेंज जाल्लो जाल्यार यू हॅव टू बी फ्रेंडली विथ देम सो ते परत तांचे हे म्हणजे समटायम्स दे वील नॉट अप्रूव दॅट वी आर नॉट कन्सिडरींग द फार्म इन अ व्हेरी कमर्शियल सेटअप की गाय अशीच आसा तिका हालपाक मेळना डुलपाक मेळना फक्त मशीन आसा काडले जालें तशें ना हांगा जशें अमेरिकेन आसता दॅट इज वॉट इज गिवींग द आयडियाज ऑफ विगन एंड हे वी आर डुईंग हांगा जर तूं पळयशील तांकां फाटल्यान पॅडॉक आसा आतां गरमी आसा म्हणून ती भायर वचना पूण तांकां बांदिल्लें ना सो बेसिकली असेंब्ली लायन अप्रोच न करता तांकां यू नो फ्री एनवायरमेंट सो हांगा ती जाय तेन्ना भायर बसूं शकता जाय तेन्ना हांगा बसूं शकता आतां तांकां खबर आसा की इफ यू सी न्ही दे हॅव देअर ओन सायकोलॉजी तांकां खबर आसा जेन्ना लोक येतात न्ही तांकां खावपाक मेळटा किंवा तांकां ते कडल करून मेळटा म्हणजे लोक येतात आमचे कडेन जेन्ना विजिटर्स येतात तांकां अटेन्शन मेळटा सो ती येवन पयलींच रावल्यात एज देव सीन यू सो द मेजर चॅलेंज इज द मॅन पॉवर लेबर मेळना आनी केन्ना केन्ना अशें जालां की आमचे कडेन जेन्ना लेबर नाशिल्लो गाय दूद काडपाक आशिल्लो पूण तांकां चरपाक चैतन्य तांकां चरपाक व्हरतालो हांव दूद पॅक करतालें आनी हांव तेन्ना ऑफिसांनी वतालें आनी आय यूज टू टीच ऑल्सो एक 8 दिसांचो कोर्स कंडक्ट करताले सो वी यूज टू मॅनेज कम बॅक ही यूज टू टेक देम इन द मॉर्निंग इन द इवनिंग सो देन यू आर बाउंड टू दीस प्लेस सो ऑफकोर्स देन यू हॅव टू हॅव लेबर्स सपोज तूं भायर वता जाल्यार तुका हांगा बॅकअप सिस्टम आसपाक जाय सो फॉर दॅट यू नीड एक्स्ट्रा प्रॉफीट
to manage their salaries. So what we have done here is, you see, this is a different type of a setup. पयली जो आमचो जुनो गोठो आशिल्लो न्ही, that was tail to tail, म्हणजे गायी अश्यो with their back, like it is normally. सो तांचे शेण पडटा ते क्लीन केले, मदीं एक चॅनल, थंयच्यान ते प्रेशर वॉश करून काडले. सो दॅट इज हाव इट इज ट्रेडिशनली इज. पूण जेन्ना लोक गायी पळोवपाक म्हणून येता ते भिताली, आणि इतले लोक पळोवन मागीर गायी हय ते दे टू स्टार्ट पिंग. सो ते मागीर लोक वचपाक म्हणजे वीट येताली किंवा अशें. आमकांय भंय दिसतालो चुकून गायीन लात मारली बी जाल्यार. सो वी हॅव डिझायन दीस सिस्टम जे चडशा व्हडल्या फार्मसांनी असतात की गायी एका सायडीन, मदीं मनीस येवं शकता, जाका तडी जर कम्फर्टेबल आसा तो भितरी वचूं शकता, जाका कम्फर्टेबल ना पयलींच हात लावपाक जाय, स्पेशली भुरगीं ती हें करूं शकता. अँड वी चार्ज फॉर दीस. आवर कन्सिडरेशन इज, जर तुम्ही आयनॉक्सान वचून 300 रुपया पॉपकॉर्नाक मोडटा जाल्यार यू हॅव टू स्पेंड इट ऑन द फार्मर ऑल्सो. डोंट आस्क इट फॉर फ्री, बिकॉज देर इज अदर कॉस्ट. जर ते तुमी ताका पयशे दिना तो भेसळ करपाक स्टार्ट करतलो, अँड दॅट इज अफेक्टिंग इनडायरेक्टली ऑन युअर हेल्थ. सो वी से वी गिव यू प्युअर एअर, we give you that experience. You would have paid anywhere else, like in a mall or any other in a plastic. आता थोडेशे हे असतात की सेटअप्स where you have plastic cows, plastic animals, थंय वचून तांकां पळया. त्यापेक्षा भुरग्यांक ॲक्च्युअल गायी दाखया, तांकां जनावरां. सिटीन भुरगे रावपाक एक पेट सुद्दां तांकां दवरूंक मेळना. आनी भुरगीं हांगा स्कूल जेन्ना पिकनीक येता न्ही, हांगा एक कॅमेरा लावन आमी दवरलो जाल्यार थंय दे गो मॅड. म्हणजे तांकां जनावरांक म्हणजे एक तुजे ते केमिकल जे रिएक्शन स्टार्ट जाता जे पेट्स पळयतकीर ते वासरांक खेळपाक मेळटा. सो वी आर कंबायनींग इट एज एन एक्सपिरियन्स, अँड दॅट हेल्प्स अस रन द फार्म सस्टेनेबली. लॉजिस्टिक्स हांव मुद्दम विचारतलो की वेदर इट इज ट्रान्सफरींग ऑफ मिल्क, वेदर इट इज पॅकेजींग, वेदर इट इज स्टोरेजींग, लॉजिस्टीक पार्ट हो कितको डिफिकल्ट आसता फॉर अ फार्मर? कशें आसा न्ही, तशें पळोवपाक गेल्यार सगळ्योच गोश्टी डिफिकल्ट आसता, बिकॉज द डेरी फार्मींग इट्स अ डिफिकल्ट थिंग. बट कम्पेर्ड टू दॅट आय फील लॉजिस्टिक्स इज मच इजियर. कित्याक हेतून कशें आसा की आमी एकदां दूध काडलें की त्याच्या उपरांत ताचें पॅकेजींग करपा जाय, चिलिंग करपा जाय. दीज आर ऑल मॅकॅनिकल प्रोसेसीस. मेन चॅलेंज इज द मिल्किंग, वेर इन अ ह्युमन इज रिक्वायर्ड. ओके, अँड दॅट ह्युमन हॅज टू बी सेम. हात चेंज जालो की गाय लात मारता, हो इशू आसा. सो हांगा कितें जाता की लॉजिस्टिक्स इट इज कन्विनियंट. आय फील की पॅकेजींग ऑफ मिल्क, चिलिंग ऑफ मिल्क, डिलिव्हरी ऑफ मिल्क ऑल्सो कॅन बी डन. दॅट्स नॉट अ बिग चॅलेंज. मेन इज द मिल्किंग ऑफ द काउज. दिस इज वॉट आय फील. मिल्किंग अँड द फीडिंग ऑफ द काउज. Recently from your venture we saw some couple of products which were quite innovative. I think this is something that lot other farmers should also do more importantly. ही idea खंयच्यान आयली and how are people accepting it? It is not into commercial domain, I believe. Your plans will be in future, but सध्या हो रिस्पॉन्स कसो आयला? सो आमी दिवाळेक उठणे स्टार्ट केल्ले, पंचगव्य म्हणून. इट्स एन आयुर्वेदीक ओल्ड एज रेसिपी. नवीन भितर इनोवेशन अशें म्हणजे फक्त जस्ट ओल्ड पेजीस आमी परत वयर काडला अशेंच आसा तें. सो पंचगव्य प्रोडक्ट्साचे धूप स्टिक्स आणि विदाउट एनी केमिकल्स, काव डंग आणि फक्त भितर आयुर्वेदीक हर्ब्स आसात. सो ताचो वास येता न्ही तो एक ओवरपावरींग वास नासता, केमिकलाचो नासता तो. सो खुबशीं जी जाणटी आसात न्ही, म्हणजे आमकां सांगता की म्हजी आवय जाणटी ती लायता, तिणें सांगलां हीच हाड म्हणून, की तिका त्रास जायना, नाल्यार खाक येता बी अशें जायना. सो वी गॉट व्हेरी गूड रिस्पॉन्स फॉर दॅट. जे कावडंग आमी सुकोवन करतात, शेणी आमी स्टार्ट केल्ल्यो. आतां पावसा कडेन मातशें बंद आसता, ऑक्टोबर ऑनवर्ड्स वी स्टार्ट इट अगेन. ज्यो होम किंवा जर यज्ञ आसा किंवा सामके धूप घालपाकूय यूज करूं शकता आमी. एप्रील मे म्हयन्यान करता, पावसान त्यो विकता, ऑक्टोबर टू एप्रील परत करतात. सो कोणागेर आतां पुजा आसा, होम आसा, यज्ञ आसा जाल्यार ते आमकां रिक्वेस्ट तशी येता. सो ह्या एक वर्सान आमी मातशें तें कमी केल्लें, बिकॉज वी वर फोकसींग ऑन अदर सेटअप्स. सो नेक्स्ट इयरच्यान ते परत स्टार्ट जातले. लास्ट दिवाळेक आमी उठणे स्टार्ट केल्ले. तातूंत पंचगव्य म्हणजे गायी पासूनचे 5 प्रॉडक्ट. तातूंत गोमूत्र, दूध, घी आणि मुलतानी मिट्टी आणि थोडे आनी आयुर्वेदीक हे घालून. सो ते आमी फक्त दिवाळे खातीर ऑलमोस्ट 300 पावचीस केल्ले. पण ताचो रिस्पॉन्स इतलो बरो आयलो की इट इज नॉट लायक की तुवें उठणे फक्त दिवाळेकूच वापरूंक जाय. आतां ते आमचे फूल फ्लेज ओवर थ्रू आउट द इयर चालू आसा. ओके, मोर इम्पॉर्टंट क्वेश्चन नाव. सरकार म्हणटा स्वयंपूर्ण जावपाक जाय. मिल्क इफ वी कन्सिडर वन सेक्टर जाल्यार देर इज लॉट दॅट वी हॅव टू डू. नो डावट गव्हर्मेंट आपल्या माध्यमांतल्यान स्किम्स म्हण इंट्रोड्यूस करता किंवा वेटनरी जे डिपार्टमेंट आसा तातूंतल्यान सपोर्ट दिता, प्रयत्न करता. बट हे थोडे रिसेप्टिवूय फार्मर्स प्रयत्न घेता काय ना हो मेन गरजेचो प्रश्न. हांव तुज्या कडच्यान जाणून घेवपाक, बिकॉज यू आर देर फॉर 8 years नाव एज अ फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रिन्युअर,
तूं ह्या गोश्टींकडे कशें पळयता आनी इफ आय वॉन्ट टू आस्क यू की कोण जर यूथ हांगासर हो कार्यक्रम पळयता जाल्यार ताणें तुज्या कडच्यान किंवा तुमच्या कडच्यान मोटिवेशन घेवचें जाल्यार हाव वूड यू गायड हिम? सी अनेक लोकांचो जो उद्देश आसता न्ही गव्हर्मेंटाची स्कीम किंवा हे पळोवपाचे इट इज की बाबा म्हाका कितली सबसिडी मेळटली हो तांचो एक पळोवपाचो उद्देश आसता विच इज नॉट द केस विथ मी. आय कन्सिडर दॅट्स अ बोनस दॅट गव्हर्मेंट इज गिवींग यू टू जस्ट एज अ बूस्ट. तूं कितें बिझनेस करता पण तो बूस्ट जावपा खातीर म्हणून तुका तो एडिशनल पयसो मेळटा विच इज अ सबसिडी. यू शूड नॉट लूक एट द सबसिडी अँड स्टार्ट डुईंग बिझनेस. दीस इज वॉट आय पर्सनली बिलीव इन. आमकां सबसिडी मेळटा पण तो एक्स्ट्रा आसा कितें तरी. इवन सेकंड गोश्ट अशी आसा की गोंयांत दुधाची मागणी खूब आसा ओके आणि उत्पन्नय करपाक स्कोप खूब आसा पण सॅडली न्ही एक जे रिक्वायर्ड स्ट्रक्चर किंवा सिरियसनेस जाय न्ही काही शेतकरी खरेच सिरियस आसात आणि दे आर डुईंग एक्सलंट जॉब इन दीस आणि अनेक लोक फुडें सरल्यात सुद्दां ह्या बिझनेसान. म्हज्या गांवांत असे अनेक लोक आसात की तांणी फक्त डेअरी फार्मिंग करून तांच्या भुरग्यांचें शिक्षण केलां आणि दे हॅव अचिव्ड अ बिग थिंग इन दॅर लायफ. बट आता जे काही लोकांचे असे जाल्ले आसा की फक्त सबसिडी घेवन हे करपाचे दॅट इज नॉट रायट आय फील. आणि सरकार कशें आसा सरकार कॅनॉट गिव यू मनी एवरीवेर. काही लोकांचो असो हे आसा की बाबा सगळ्याच गोष्टी सरकारान करपाचे जाल्यार तुमी धंदो कित्याक करता सरकाराकच करूं न्ही कितें आसा ते तो आसा की सो यू शूड पुट इन युअर एफर्ट्स वॉट एवर बेस्ट यू कॅन डू. खंय कमी पडटा थंय तुमी सरकारा कडेन एप्रोच करूं शकता. सावनी, लास्ट क्वेश्चन टू यू. आमी पयला ल्हानपणा पासून आमी पळयताले खंय तरी फाटल्यान कोणाचो तरी एका मोठें घर आसा जाल्यार ताजो एकट्या कोणा तरी भावाचो गोठो आसतालो तोच ते हे करतालो आनी त्या घराक दूध पावयतालो किंवा बाकी थंय कम्युनिटीक पावयतालो. ओवर अ कोर्स ऑफ टायम थोडे लेगसी फार्मर्स सुद्दां आसा जे हो वेवसाय स्वतंत्रपणान करता. म्हाका तुका विचारूंक जाय की हे कॉर्पोरेटायझेशन जे म्हणटा पळय आमी which is there in West, not in terms of assembly line production, but more importantly approach towards mass production. हे कॉर्पोरेटायझेशन येऊ शकता गोंयान ऑन अ लार्ज स्केल? सो कॉर्पोरेटायझेशन म्हणजे सामकें कॅपिटलिझम जावपाक जायना की म्हाका फक्त प्रॉफीट दिसता ती मरता जाल्यार सुद्दां म्हाका दूध जाय. सो दॅट इज द बॅड वे. दॅट इज वॉट हॅज हॅपनिंग इन द कॉर्पोरेट किंवा कमर्शियल जातून आमी फक्त वायट पळयता. पूण एक जो बिझनेस हातूंत एक सिरियसनेस आसता न्ही सो इट कूड बी सेड एज लायक कॉर्पोरेट वे विथ सोशल म्हणजे ह्युमन हार्ट टू इट. सो लायक वॉट वी हॅव डन इज बाकी सगळे आमी म्हणटा हे ट्रेडिशनल बिलीफ्स विथ मॉडर्न सेटअप. मॉडर्न सेटअप म्हणजे कितें टायम टू टायम क्लिनींग जावपाक जाय. वी हॅव अपॉयंटेड स्टाफ तो ना जाल्यार सुद्दां हे चलत आसपाक जाय. आमी एक 5 दीस जर आनी खंय बिजी आसा जाल्यार हांगा कांयच बंद पडना. डॉक्टर अपॉयंटेड आसा. देर इज अ नोटबूक डायरी दॅट इज मेंटेन्ड. ती मागीर सांजची एक्सेल शिटाचेर घालता. ही इज अ ट्रेन्ड इंजिनियर आणि ते आपण सोडले म्हणून ते नॉलेज आसता न्ही यू हॅव टू यूज इट. जर म्हणून ते यूज करना ती डिग्री आतां यूज करना ती बंद करून दवरली अशें जायना. नॉलेज हॅज टू बी यूज्ड. सो वी हॅव अ एक्सेल शीट ऑफ ऑल द कावज विथ देअर नेम्स आयज कितले दूध दिले आणि मागीर ताचो ग्राफ घालून पळयता तो एवरी वीक ऑर एवरी मंथ एंड की खंय कमी पडटा हिचें दूध कित्याक कमी जाला. सो दॅट डेटा that is what is helping us. So we have business म्हणजे कितें कितें आउटपुट इनपुट जो खर्च जाता that is maintained. So things like this. Then next we are starting is here अजून आमचे लोक येतात पण we want to make this as a place where people can come. A small cafe here. Experiential tourism. वी आर इवन कन्सिडरिंग की जे आमचे प्रोडक्ट्स आसा आतां कमी क्वॉन्टिटी आसा तशी क्वॉन्टिटी वाडटा. वी आर लुकिंग एट कन्सिडरिंग अमेझॉन फ्लिपकार्ट ऑर अदर ये रिटेल ये किंवा having an app for or maintenance for the milk system delivery everything. So slowly that's in the there's a long way to go. 8 वर्साचो प्रवास हो म्हाका दिसता खूब कमी आसा. अजून खूब आसा टू अचीव. आय थिंक चैतन्य सावनी, it was fantastic talking to you, especially at your place. And more importantly, Chaitanya, it's so lucky, you are so lucky to have someone standing tall here on this particular thing, matching your height and also matching your expectations. It was pleasure talking to you guys. Have fun and my best wishes for your entire journey in future. Pleasure it was. Thank you.